फेक रिसीट तयार करून 25 लाखांचे डोनेशन रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षान घेतला अशी बातमी सोशल मीडियाचेर व्हायरल जाली। या फाटभुंयेर आरजीपीचे आमदार विरेश बोरकारान सायबर क्रायमान हे विशीं कागाळ नोंद केल्या। काँग्रेस पक्षानूच हे कारस्थान रचला आसूये असो दुबाव तांणी व्यक्त केला। तशेंच चुकीची बातमी व्हायरल करपे आड कागाळ नोंद करतले अशी शिटकावणी आर्जीन दिल्या। फेक न्यूज जी आसा ती सर्क्युलेट जाताली, फेक जी रिसिप्ट आसा ती रिसिप्ट मारून म्हणल्यार डोनेशन घेतलेलें आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्सान म्हणून ते रिसिप्टार बरयला ऑलमोस्ट 25 लाखाचे डोनेशन कॅश घेतला म्हणून अशी फेक जी आसा ती न्यूज अफवा आउट केली आणि खुबशे प्रोफायल्साचे थ्रू फेसबुक प्रोफायल जावं व्हॉट्सएपाच्या थ्रू ही सर्क्युलेट जाली। सो आमी ती जी आमची रिसिप्ट आसली ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी एनजीओ आमची आसा तेज्या नांवान रिसिप्ट काडलेली आसा। टोटली फेक आसा रिसिप्ट, कारण आमची जी एनजीओ आसा ही एनजीओ रजिस्टर्ड एनजीओ आसा आणि रजिस्टर्ड एनजीओ असल्या कारणान जे आमचे अकाउंट्स आसा हे अकाउंट सदांच ऑडिटेड आसता आणि ऑडिट आमची सगळी ऑडिटां जाल्ली आसा आणि जेन्ना आमी ऑडिट करता त्या ऑडिटाचे क्लियर कट म्हणजे आमचे डिपार्टमेंट जे आसा रजिस्टर आसा तितून डिपार्टमेंटांची सगळी ऑडिट आमकां सबमीट करची पडटा। सो ही जी न्यूज जी 25 लाख आमी कॅश घेतलेलो आसा म्हणटा ही टोटली फेक आसा। जे आयज अफवा हे करता ते आमकां चड डावट आसा तो म्हणजे काँग्रेसीची, कित्याक काँग्रेसीचे खुबशे जाण हे मेसेजीस आउट केल्ले आसा आणि ते आपूण जावन शेअर करता। हांव क्लियर सांगपाक सोदता की अशें समज कोणाचें आसा आमी कोणाकूच पळोवची ना, सगळ्यांचेर कंप्लेन लॉन्च करता आणि क्रिमिनल आयपीसी अंडर जे सेक्शन आनी तितून सेक्शन्स जे आसा ती 420 आसा, 467 आसा, 468 आसा, 417 आसा अँड 120B ही सगळी ऑफेन्स हे जावपाक जाय, रजिस्टर जावपाक जाय। सो ही सगळी ऑफेन्सां फाल्यां तेंचेर रजिस्टर जातली। सो तेका लागून हांव सगळ्यांक सांगता की अशी फेक न्यूज जी आसा ती इलेक्शन लागीं पावल्ल्या कारणान हे काँग्रेस आणि बीजेपी हे दोन्ही पक्ष भियाल्ले आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साक। खुबश्यो फेक न्यूज ह्यो आउट करीत आसा, पोस्टर्स आउट करता जावं ते व्हिडिओज आउट करता, एडिटेड व्हिडिओज आउट करता। सो कोण अशी करतले आणि जे आमकां मेळटले तेंचेर आमी कंप्लेन घालता।